सप्टेंबराची 21 तारीख भाग्योत माथेवाची दोबाचीक बरोप दोमदूत आणि शुभवर्तमानकार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. थंयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या माथेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरान जेवणाक बसलो आसतना साबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिष्यां बरोबर जेवणाक बसले. हे पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिष्यांक म्हटले, 2 वसूलदारां आनी वायट नव्या संगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हे आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्ल्यांक न्हय, वायटकारांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. तुबा वावीन सुगुण्यांक न्हय, अगुण्यांक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.